Sevok bitor sorta, eu cardio e a caion coru, mi sapete a cisaya, la porparca ci doctoru. Ciao grasa cora di Gesù ci ha chiamato aguardiano le sora rispetto monito coro grani sevo pitor sorta eu cartiu e a caion coro Sabete Hachizaya Lanvot Patka Chitukoru Soglang तुमकां देव बरी सांज दिवं तुका येशूची कृपा दिवं भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार पवित्र त्रिदिनीन आमी भितर चल्ल्या आनी हो त्रिदूम आमी मनयता आसतना जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची तयारी आमची देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया आयज ह्या पयल्या दिसाक पवित्र सातोळ्याचो ब्रेस्तार मॉन्डे थर्सडे आमी जेन्ना मनयता तेन्ना आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार आयज दवरुया आयची मिसाची मांडावळ करता पीपीसीचे वांगडी सगळ्या पीपीसीच्या वांगड्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर यादनिकी वावरा बरोबर तांच्याय वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मसी फेर्नांडीस जिना लोबो तांचे पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तशींच सगळीं जीं कोण आपलो लग्नाचो दीस आयज मनयतात जल्माचो दीस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयल्या रेजिना मुंदी लुमेन रेज आनी फामील बिहायंड NSD आल्फ्रेड लोबो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद पडूं मागुया हेर सगळी आमची मागणी बो करून जे यादनीक आमचे फिरगोजेन वावर करून गेल्यात आदी तांचे पासत मागात आतां सद्याक तुमचे फिरगोजेन आमी दोगूय जाण वावर करता आमचे पासत मागात तशेंच आमचे फिरगोजेंतल्यान यादनिकी आपोवणी उत्पन्न जावचे पासत आयज खरीत भाशेन मागात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावां भयणीनो आमच्या भावार्थाचे व्हड गूट ह्या 3 दिसांनी आमी समरमता ह्या पासत पवित्र सातोळ्यांतल्या ह्या 3 दिसांक पवित्र त्रिदूम अशें आमी म्हणटा आयच्या दिसाक आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो समरोम करूंक हांगा जमल्या हो जेजूच्या मोगाचो समरोम कित्याक जेजून आमच्या मोगा पासत श्रेश्ठ कोरणी केली ताचो आमी उगडास करता मिसाची भेट यादनीकपण आनी प्रिती मोगाची याद आज्ञा जेजून फावो केलें आमकां श्रेश्ठ देणें ह्या 3 गुटां वरवीं जिवो जेजू आमचे मोदें जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा हें म्हज्या उगडासाक करात ही जेजून म्हणलोलीं उतरां आयच्या सेवा धर्माचो विशय कसो आटापून हो समरोम आमचो भावार्थ थिरावन मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत वाडोवं आनी प्रिती मोगाचे सेवेन आमचें क्रिस्ती जिवीत नेटोवं तशेंच आयज आमच्या यादनिकां पासत देवाक आर्गां दितना जेजूच्या काळजा सारके ते यादनीक आपले पोरजेक जावंक आमचे मागणी ह्या मिसा भेटेन देवाक उबारुया
मॉन्डे थर्सडे म्हणल्यार मॅन्डेट म्हणल्यार कमांड वो आज्ञा. आमकां जेजून आज्ञा दिल्यात त्यो आमी पाळूंक. केरीत भाशेन आयज हो उगडास आमी करता पवित्र मिसाची भेट जेजून घडल्या याज्ञीकपण. ही भेट आमकां फावोर करचे पासत आनी साक्रामेंत आमकां दिवचे पासत जेजून घडल्या. आनी व्हडली आज्ञा व्हडांतली व्हड मोगाची आज्ञा आमकां दिल्या. देवाक आर्गां दिनवास कित्याक हाचे वरवीं आमकां जायती देणी फावो जाल्यात. केरीत भाशेन याज्ञीक कशें आमी देवाक आर्गां दिता कित्याक ही भेट आमच्या हातान दिल्या. आनी तरी आसतना आमी जायते पावटी एकामेकाच्या मोगान चलूंक चुकल्या. जायते पावटी ही आज्ञा पाळूंक एकामेकाक आदार दिवंक आमी चुकल्या. जायते पावटी ही आज्ञा पाळटा आसतना आमी असोक्त पडल्या. असल्या सगळ्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. Moima Deva Consorgi Moima Deva Ani Shanti Raja Ishta Sosari Deva Consorgi Moima Deva Sorvespara Deva Sorgi Charaya Consorgi Moima Deva Sorpotveda Deva Baba Deva Baba Consorgi Moima Deva Amituka Namaskar Korda Amituka Tripasta Tuja Kor Moima Baba Sor Amituka Vakata Somya Jesu Krista Baba Cha Eklias Buddhas Buddha Somya Deva 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 Tu sosarace papkatai amshi kaklutko Tu baba
Gesù Cristo, eklos tu povit, eklos tu Ishvor, eklos tu por, mesvor, surgi moi mateva, amen, amen, amen. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, आप कुशीन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिम्मेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फॉर्मायलें. त्याच रातीच्या बो पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइसेसाक आनी एरोनाक म्हणलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोन एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जोन एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोट नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकड्यो बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडाचेर आनी उमऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजूंक खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. बेगीन बेगीन तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशेंच मोनजातीक आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव कास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिसती पटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास्त लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर उमतल्यात, सोस्तीचे सोस्तीक. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार.
आमचो जबाब गायोन करून जातलो. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात्र उबारतलो. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर, तुजे चाकोनीचो पूत, म्हज्यो सांखळी तुवें तोडून उडयलाय. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणांनो, सोम्या कोडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतांत स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय फावटी तें म्हज्या उगडासाक करतात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय फावटी सोमी हे पोरयान तांचें मरण तुमी परगोट करतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्कांचे परबे आदीं
जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रात जेवण चलतालें. जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावांच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सुमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. हांव करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सुमया, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवून जातच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात. कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये. वागानी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक दीस आमचे कार्यक्रम चलता आसतना तो कार्यक्रम काबार जाल्या उपरांत एका सुपुल्ल्या भुरग्यान भायर सकल म्हाका प्रश्न विचारलो, फादर, वेर इज युअर हावस? तुजें घर खंय? सकल आसलो, बोट दाखयलें म्हज्या रुमा वाटेन आनी म्हणलें, दॅट इज माय हावस. हें तें म्हजें घर. त्या पयलीं हांवें ताका सांगलें, म्हजें घर केपें, हांव केपें रावतां. मागीर ताणें म्हाका विचारलें, माय मामी टोल्ड दॅट इज युअर हावस. आनी तेन्ना हांवें ताका सांगलें, येस, दॅट इज माय हावस, पूण हें घर म्हजें न्हू, हें घर तुजें. हें तुजें घर आनी तुज्या घरान हांव आनी फादर पिटर दोगूय रावतात. तुमचें घर आमचें ठिकाण, आमचें घर आमचें घरा आसा. भाव भयणीनो, आयचो नियाळ ह्या घरांचेरूच करपाक म्हाका दिसता. आमी यादनीक जाता, आमचें घर सोडून येता आनी म्हणटा हें म्हजें घर. म्हजें घर केपें, पूण हांव म्हणटा हें म्हजें घर आतां. आनी सगळे आमी यादनीक आमचें घर, आमच्या आवय बापायचें घर सोडून येता तेन्ना म्हणटा हें म्हजें घर. जाल्यार आयज घर म्हणटात तेन्ना घराचे विशीं जायतो बोवाळ चल्लेलो आसा. लोकांचीं घरां मोडपाक लागलेलीं आसात. कोणाच्या घरांचेर बुलडोजर चलपाक लागलेले आसात. इलिगल हावजीस. कोणाचीं घरां दुसऱ्यांचे प्रॉपर्टीन आसात, जावं कोमदादीचे प्रॉपर्टीन वा सरकाराचे प्रॉपर्टीन, इगोर्जेचे प्रॉपर्टीन मोडून उडयलीं. घर मोडलें. आनी घर जांचें मोडलां तांचे विशीं आमी ह्या दिसांनी पेपरांचेर वाचून जाणां, आमी न्यूज रिपोर्ट
यूट्यूबाचेर तशेंच टीव्हीचेर येतात ते आयकॉन पळोवन जाणा घर जाचें मोडलां ताका कसली दूख भोगता, घर जाचें मोडलां तो कशे भाशेन रस्त्यार पडलेल्या भाशेन जाता. जरी तर एके वाटेन असलीं घरां मोडलेलीं आसत जाल्यार अर्थक्वेक जो जाला ताचोय उगडास करुया. म्यानमार, थायलंड घरां मोडोन पडल्यांत, घरां आसलीं म्हण पासून आतां कळना, फकत उरला रबल. आनी ताच्या पोंदाक जायते जाण शिरकोन उरले, आपल्याच घराच्या पोंदाक एके भाशेन शिरकोन उरले. हे बुलडोजर घेवन येतात तेन्ना तरी जीं कोण घरान आसलीं ते तांणी भायर सरलीं, पूण अर्थक्वेक जाता तेन्ना घर जेन्ना मोडटा आपल्याच घराच्या पोंदाक हो लोक पडलो, थोडो जाण मेलो, थोडे जाणांक साल्वार केले, तांचें घर. आयज पयल्या वाचपानूय आमी घराची खबर आयकल्या. आनी हें घर कसलें? हें घर सोडून वचपाचें घर, जें घर इजिप्तान हे पोरजेचें आसलें. आनी आतां हे पोरजेक ज्या कोणें सतायिल्ले आसा, जे कोणान तांकां त्रास केल्ले आसा तांकां खास लागपाची आसा. म्हणजे इजिप्तकारांक आनी इजिप्ताच्या राजाक आनी तांच्या मालगोड्यांक खास्त लागपाची आसा. देखून तांच्या घराचेंय निसंटन जावपाचें आसा. म्हणजे ज्या घरांनी जे इजिप्तकार त्या घरांनी रावतात त्या घरांतले मालगोडे आसात ते मरपाचे आसात, तांकां खास्त. आनी असल्या वेळार हे जे इस्रायली ह्या इजिप्ताच्या शारांत रावतात वा इजिप्ताच्या देशांत रावतात ते घरांतले भायर सरचे आदीं हीं घरां राखून दवरपाक हे निमाणे जेवणाची खबर केल्या उपरांत तांकां आज्ञा. जो मेंढो तुमी मारतात त्या मेंढ्याचे रोगतान तुमची घरां खुणावची आनी ह्या घराक कांयच वायट जावचें ना. ज्या घराक ह्या मेंढ्याच्या रोगतान खुणायिल्लीं आसात त्या घरांत हांव वायट करचो ना, म्हणजे त्या घरांतले मालगोडे मरचे ना. खास्त कित्याक हे पोरजेन, इजिप्ताचे पोरजेन ह्या इस्रायलाचे पोरजेक, विचून काडलेले पोरजेक सतायल्या, तांकां त्रास केल्यात, तांकां जेवपाक सारक्यो सवलती दिवंक ना, तांकां खास्त पडटली. भाव भयणीनो, जरी तर त्या भुरग्याक हांव सांगतालो हांव केपेंचो पूण हें म्हजें घर, जाल्यार रोकडो म्हाका ताणें दुसरो प्रश्न विचारलो, थिंगाच रावन दुसरे वाटेन बोट दाखयलें, ह्या घरांत कोण रावता? म्हणल्यार इगोर्ज, हें येद्दें व्हडलें घर, ह्या घरांत कोण रावता? सगळे इनोसंटपणान हांवें त्या भुरग्याक सांगलें, ह्या घरांत जेजू रावता, जिजस स्टेज ओवर देर. आनी ह्या घरांत जो जेजू आसा तो आमकां सगल्यांक राखता. म्हणजे आमी जे त्या वाटेन रावतात ह्या घराच्या दुसरे वाटेन आमकां राखता. पातकुराक, म्हाका, आमच्या साकिस्तांवांक जो हिंगा रावता, तशेंच जे आमच्या घरांत काम करतात तांकां राखता. ह्या घरांत रावता तो जेजू. भाव भयणीनो, ह्या घरांत रावता तो जेजू खंय धांवन येता? ह्याच जेजून एक आज्ञा दिल्या जाची आयज आमी समरमणी करता. हें म्हज्या उगडासाक करात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजून ही भेट केली ताची खबर बागेवन पावलू करता. कोरिंथकारांक चीट बरोवन उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. सोरो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तर हें म्हज्या उगडासाक करात म्हणटात तें करचें पासत. हेच्या शुभ वर्तमानान आमी ह्या रात जेवणाची खबर केल्या. निमाणें रात जेवण, ह्या जेवणाचेर जेजून ही आज्ञा दिली आनी ही मिसाची भेट घडली आनी याज्ञिकपणूय घडलें. जाल्यार ह्या घरांत, ह्या व्हडल्या घरांत जो जेजू रावता तो तयार जाता ताचीच आज्ञा प्रमाणे एका याज्ञिकाच्या हातांतल्यान, माखलेल्या हातांतल्यान. म्हणटूच जेजून याज्ञिकपण घडलें, जेजून मिसाची भेट घडली आनी म्हणलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी जितले फावटी ह्या घरांत आमी येता तेन्ना भाव भयणीनो आमी हे जेजून घडलेलें याज्ञिकपण पळयता, याज्ञिकाक पळयता. आमी जेजून घडलेले हे भेटेन, मिसाचे भेटेन वांटो घेता. आनी ह्या वरवीं आमचेर घोडे खास्त येवपाची आसली, आमकां घोडे वायट जावपाचें आसलें, तातूंतले आमकां निवारता. जे भाशेन ही इजिप्तांत तावन देवाची परजां भायर सरतालीं आनी तांकां राखलेलीं, सांबाळलेलीं आनी हें जेवण करूंक लायलेलें. बेगीन बेगीन तें जेवण तुमी करचें, कित्याक आतां सुटकेची वाट तुमी चलपाचीं आसा.
भाव भयणीनो, आयज आमची सुटकेची वाट खंय आसा? आयज आमकां सगल्यांक जेजूच्या याज्ञिकपणान वांटो दिला आनी देखूनच ह्या याज्ञिकपणान वांटो दिवन ही आज्ञा करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. प्रिती मोगाची आज्ञा जी जेजून दिल्ली ती फुडें व्हरूंक जेजू शिकयता आनी जेजू आज्ञा करता. आनी ही आज्ञा कशे भशेन दिसती पडटली? ही आज्ञा दिसती पडूंक सेवा चाकरी करप गरजेचें. हांव तुमचो सोमी जावन, हांव तुमचो गुरू जावनूय हांव तुमचे पांय धुतां. तुमकां हांवें कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू? आयज आमी करतले आतां. हें प्रवचन जाल्या उपरांत आमचे विचून काडलेले आपोस्ल मुखार येतले. आयज बरीशीं ड्रेस घातल्यात तांणी, कळपाक आमकां की आमचे मदले विचून काडल्यात, पूण तांकां आयज खेरीत भाशेन एक खेरीतपण, खाशेलेपण आसा. आपोस्लांचो जागो आयज तीं घेतात आनी हो आपोस्लांचो जागो घेता आसतना तांचे पांय धुवप ही एक सदांची रीत न्हय. जें कितें जेजून केल्लें तें आयज आमी परतून करून दाखयता. आमकां उगडास करपाक की आमकां आज्ञा दिल्ली आसा ती सेवे चाकरेची. एक दीस पांय धुवन घडये आमची सेवा चाकरी जायना भाव भयणीनो काबार. हें फकत एक दीस दाखोवपाक आमकां अ डेमॉन्स्ट्रेशन. पूण हें डेमॉन्स्ट्रेशन जें आसा तें आमच्या जिवितान व्हरपाक आमकां सगल्यांक आज्ञा जेन्ना हीच आज्ञा जेजूची, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. तर जेजूचो मोग एकामेका सवें दाखोवंक तुमी वचात आनी हांवें तुमकां केलां तें तुमी आतां एकामेका सवें करचें. ही आज्ञा जेजून दिल्ली आसा. तर आपोस्लांचे पांय भाव भयणीनो जेजून धुयता आसतना आडकोडी येयल्यो. एके वाटेन जेजूच्या मनान आडकोड आसली, दुसरे वाटेन शिसाच्या मनान आडकोड. शिसाच्या मनान आडकोड आनी ते शिसाची ही आडकोड पेद्रू उलयलो. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो गुरू आनी आमचे पांय धुताय, तूं म्हजे पांय धुताय? म्हाका फावना तुवें म्हजे पांय धुवपाक. तेन्ना जेजून ताका म्हणलेलें, तुका आतां समजचें ना, मागीर समजतलें, पूण हांव तुका म्हजे पांय धुवंक दिवचो ना. कित्याक तूं म्हजो सोमी आनी तूं म्हजो सोमी कसो तुवें म्हजे पांय म्हजे मुखार दिमी घालून धुवप सारकें न्हू. आनी हें तो समजनासलो, खरेंच समजनासलो. देखून जेजून दुसरो भाग ताका सांगलो, जरी तर हांव तुजे पांय धुना जाल्यार तुका म्हज्या राज्यान वो म्हज्या वावरान जागोच ना. पूण पेद्रूक जेजूच्या वांगडा भाग जाय. जेजूच्या बाराबर भोंवून जें कितें तो शिकला, जें कितें ताणें पळयलां, जें कितें ताणें अणभवलां तें ताकाय जाय. जेजून आपल्या शिसांक, आपोस्लांक धाडलेले दोग जाण आनी तांकां पदवी दिल्ली, मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिल्ली. जी कोण बरी नात तांकां बरी करपाक पदवी दिल्ली, उलोवपाक पदवी दिल्ली, एके भाशेन देंवचाराक सकयल शेवटूंक पदवी दिल्ली. ती पेद्रूक जाय. आनी जरी तर हांव तुका धुयना जाल्यार हातूंत तुका वांटो ना. जाल्यार पेद्रू म्हणटा, म्हाका सगळेंच जाय. इतलोच न्हू, जें कितें हांवें पळयलां तितलेंच न्हय, पूण ताचे भायर जें कितें हांवें आजून पळोवंक ना, म्हणजे जो भरवसो आसा, भरवशाची यात्रेकारां आमी. आनी ह्या वर्स खेरीत भाशेन आमी उगडास केला, आमी भरवशाची यात्रेकारां. हो भरवसो की जें कितें हांवें पळोवंक ना तेंय म्हाका मेळटलें जाल्यार न्हयच फकत म्हजे पांय, म्हजे हातूय धुय, म्हजी तकली धुय, म्हाका सगलोच धुय आनी म्हाका ह्या तुज्या मिसावान वांटो दी, म्हाका वांटो जाय. भाव भयणीनो, दुसरी आडकोड जेजूच्या मनांतल्यान आमकां दिसती पडटा. जो कोण नाला ताणें पांय धुल्यारूच पुरो, कित्याक तुमी निवळ आसात. पूण तुमी सगळेच निवळ नात. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हें ताणें म्हणलें आपल्या मनांतलें, कित्याक आपणेच विचून काडलेलो एकलो आपलो घात घेवचो आसा. हें चिंतून एक मनीस कसो जेजूक दूख भोगताली. जाणा आसलो तो तरी पूण ताका एक मनीस कसो दूख भोगताली, खोंत भोगताली. भाव भयणीनो, आमच्याच मदल्यान, आमच्याच इश्टान, आमच्याच घरच्यान आमकां जरी तर असलो घात केलो जाल्यार आमकां कितें भोगता तें आमकां सगल्यांक खबर आसा. जाल्यार हेंय जेजूक भोगतालें आनी ती आडकोड जाली. पूण जेजू त्या आडकोडीचेर जैत व्हरता आनी ताका आनीक एक आज्ञा दिता, तूं करूंक येताय तें बेगीनूच कर. कित्याक जें तो करपाचो आसा ताचे वरवीं देवाक महिमा मेळपाची आसा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो ह्यो आडकोडी येतात.
यादनीक कशे आमच्या जिवितान आडखडी येतात, आमकां त्रास पडटात, जायते फावटी आमकां समजोवपी उणे जाल्ले आसात, पाद्री कशे आमकां समजून घेवपी थोडे, जायते फावटी लोक आमकां समजता पूण थोडे फावटी समजना, दूख भोगता, जाल्यार जेजूकूय समजूंक नासले म्हण आमकां उगडास करता. आनी समजना तेन्ना आमी कितें करचें? जें कितें जेजून केलां तेंच करचें, मुखार वचचें, सेवा करपाची बंद करचें न्हय. आनी देखून जायते फावटी पाद्रींचेर कितलेंय उलयलें जाल्यार पासून पाद्री आमची सेवा करतात तें आमकां दिसती पडटा. म्हज्याय जिवितान हांवें पळयलां, फादर पिटराच्या जिवितान ताणेंय तें पळयलां. आमचेर कोणें कितें आड उलयलें वो कोण कितें वायट म्हणटा जाल्यार पासून आमची जी ड्युटी आसा, यादनिकी ड्युटी आसा, ती करिनासतना रावपाक जायना. जायते फावटी घडये आमची भलायकी बिगडटा. भलायकी बिगडलेली आसा म्हूण सकाळीं तसोच न्हिदून रावन लोकांक मीस दिनासतना रावपाक जायना. वो दुसरे साक्रामेंत जाय ते दिवपाक जाय, फकत यादनिकांच्यान दिवपाक जाता, ते दिनासतना रावपाक जायना. सेवा करीत राव, मोग करीत राव. आनी हें करता आसतना जायते फावटी कोण समजना जाल्यार पासून तें करीत राव. तर हें सगळें करपाक भाव भयणीनो आमकां एक घर आसा, तें बापाचें घर. तुजें घर खंय? वय ह्या संवसारांत आसा त्या घराक आमी आमचें बोट दाखोवन म्हणटलें हें म्हजें घर. पूण म्हजें घर आनीक खंय आसा? दुसरे कडेन आसा. बापाचें घर म्हजें घर. आनीक हेंय आमी उगडास केल्यार बरो, जे भशेन आमकां आमचो पाप साहेब लावदातो सी ही चीट बरोवन आमकां सगल्यांक, न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण सगल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक उगडास करता, हो संवसार जो आमकां देवान रचून दिल्लो आसा तें आमचें सार्वीक घर, आमचें सगल्यांचें घर हें. आनी जरी तर हें घरान आमी रावता जाल्यार सगल्या पासत, सगळे जीव प्राणी आसात तांचे पासत, सगळी रचना देवाची आसा ते रचने पासत आनी आमचेच पासत ह्या घराची आमी राखण करपाक जाय. आनी जे भाशेन हीं घरां मोडटा तेन्ना आमी रस्त्यार पडटा. जशें आमी उगडास केला, बुलडोजर चलोवन आतां घरां मोडपाक लागलेलीं आसात ती, अर्थक्वेक जावन जीं घरां मोडपाक लागलेलीं आसात ती, तातूंत जे भाशेन आमी कश्टवता तशेंच हो संवसार जेन्ना आमी पाड घालता तेन्ना आमी आमच्याच घराचें पाड घालता. आनी आमचें घराचें आमी जर तर पाड घातलें जाल्यार आमी रस्त्यार पडलेलीं कशीं जावपाक शकता, ना जाल्यार आमच्याच घराच्या मोडलेल्या कुडक्या पोंदाक आमी शिरकोन उरपाक शकता. थोडीं जाणां आमी मरोंक शकता, थोडीं जाणां आमी वाचूंक शकता. आनी जीं कोण वाचपाचीं आसा तांकां वाचोवपाक रेस्क्यू ऑपरेशन जाय पडटलीं. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. आमी सगळीं विचून काडलेलीं जेजूची पाटलावदारां म्हणटोच ही सेवा करून बो करून जीं कोण आयज कश्टवतात, त्रासान आसात, शिरकोन उरलेलीं आसात व मरण पडलेलीं आसात, तांकां वाचोवपाक व तांकां ही न्हीद दिवपाक आमकां जण एकल्याक विचून काडल्या. तर आमकां जेन्ना विचून काडल्या तेन्ना हें सुटावें करूंक एक उपाय, आनी तो म्हणल्यार जेजूची मोगाची आज्ञा. तर ही आज्ञा जिवन आनी ही आज्ञा जिवंक आमकां दिसाच्या दिसाक घोटाय मेळूंक पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक, पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूक आमी ओळखूंक आनी ताची कृपा आमकां घेवंक, जे भाशेन ताणें आपोस्तलांक धाडलेले एक पदवी दिवन आमी जेन्ना जेजूक आमच्या काळजान घेता हे मिसाचे भेटेन तेन्ना हीच पदवी आमकांय मेळटा. आनी देखून यादनीक शेवटाक म्हणटा, वचून येयात ही पदवी जिवोवपाक, वचून येयात ह्या संवसारांत, वचून येयात ह्या सार्वीक घरान, वचून येयात दुसऱ्यांच्या घरान, वचून येयात तुमच्या वावराच्या जाग्यार जंय तुमी घर कशीं रावतात. तरीच कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया आनी आमच्याय ह्या गांवांतले जायते जाण यादनीक जावपाक मुखार सरूंक परतून मागुया देवा लागीं. आमी जायतें मागलें फादर, आजून कोण मुखार येना, दूख भोगता आमकां जायते फावटी. आमचे गांवचे, आमचे चिखलेचे गांवचे यादनीक जावपाक, ही सेवा करपाक म्हणजे देवान ओ जेजून जी आमकां आज्ञा दिल्या ती पाळूंक, पवित्र मिसाची भेट भेटूंक, यादनीक तयार जावंक आमचेय फिरगोजेतले दी म्हूण आमी आमच्या सोम्या जेजू लागीं मागुया. आनी आतां ही रीत आमी जेन्ना पाळटल्या पांय धुवपाची तेन्ना जण एकलो आमी जावुया जेजू भाशेन. आनी घडटा जाल्यार आयज जेन्ना आमी घरा वेता तेन्ना एकामेकाची पांय धुवपाची तुमी रीत करची घरा लागीं. घोवान बायलेचे पांय, बायलेन घोवाचे पांय धुवपाचे, आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांचे पांय धुवपाचे, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचे पांय धुवपाचे करून पळयात. भोव करून जरी तर तुमच्या घरान वयर सकयल जाल्लें आसा,
एकामेकाचेर राग धरून आसात, एकामेकाचें तुमकां आवड ना, वो थोड्यांक आपूण चिड्डल्लो कसो दिसता, जाल्यार आयज ही धाकटीशी रीत तुमच्याय घरांनी करूंक तुमी आयज सयेक घेवचो. आतां तयार जावया. हे रितीन जेन्ना ह्या आल्तारा मुखार आमी हे पांय धुयतले तेन्ना जेजू भाशेन आमी जण एकलो जावंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्यो श्रेश्ठ कोन्यो आमी सदां काल आमच्या मनान नियाळूंक गरज, कित्याक त्यो आमकां मोगाचें जिवीत जिवंक स्फूर्ती आनी उत्तेजन दितात. आयज सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करतना आमचो यादनीक विंचून काडलेल्यांचे पांय धुयतलो. ही रीत आमकां जेजूच्या श्रेश्ठ मोगाचो उगडास जावन दी आनी जेजू आमकां सगल्यांक प्रिटी मोगाची सेवा करूंक पाठयता म्हूण स्फूर्ती मेळोवन दी. भोगतीन हे रितीन वांटो घेवया.
भाव भयणीनो, निमाण्या जेवणार जेजून पांय धुले आपल्या शिसाचे ती रीत आतां आमी पाळल्या. देवाक आमी आर्गां दिनवास दिवया. तशेंच सगल्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया, उबी रावया आनी आमची मागणी देवाक उबारुया. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो जेजून सदांच मोग केल्लो. ही उतरां नियाळटाना आमचे पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपूण देवाचे व्हड आपुरबायेचे म्हूण वळखून आपल्या मुन्यारपणान उदेशी पोरजेक जेजूच्या मोगाची गोडसाण चाखोंक दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तूं.
जेजून तोस्तान उदक ओतून शिसांचे पांय धुयले. ही जेजूची सेवेची कोरणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक स्फूर्ती आनी बळ दिवंक आनी सेवे चाकरेच्या मनान पोरजेची आनी देशाची सेवा करूंक ते पावो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia navan Bapa, तांचे रातचें जेवण चलतालें. आपल्या निमाण्या जेवणा संदर्भांत जेजून आमकां आपलो मोग उगडापो केला. तें आमी नियाळटना आमच्या कुटुंबांनी सांगाती जेवणा उदेशी खरो मोग आनी सेवा एकामेकाक दिवंक देवा लागीं मागुया. Jesucia navan Bapa, तुमी एकामेकाचे पांय धुवूंक जाय. ही जेजूची स्फूर्ती दितली आज्ञा आमी आमच्या काळजान बाळगून वेगवेगळ्या प्रश्नांक पिडेक आनी वायटाक बोली पडून निराशीपणान जियेतल्या भावा भयणींची सेवेक वचून जेजूची मोगाची गोडसाण तांकां चाकोंक दिवंक देवा लागीं मागुया. Jesucia navan Bapa, जायत्या मिसावांच्या गांवांनी लोकांक मिसाची भेट फावो जायना. हो ती जायती एक वर्सान बीन फावो जाता. असल्या लोकां पासत खेरीत भाशेन मागुया. तांचे पासत जे मिसियोनर पाद्री वचून आपली भेट भेटयतात तांचेय पासत मागुया. आनी सगल्या मिसावांच्या गांवांनी जेजूचें उतर सगल्याक पावूंक देवा लागीं मागुया. Jesucia navan Bapa, आमच्याच देशान क्रिस्ती भावार जिवंक कांय जायत्यो आडकोडी पडलेल्यो आसात. जायत्यो आमच्यो धर्माच्यो रिती बंद केल्ल्यो आसात. खेरीत भाशेन मागुया जे प्रशासन आसा तांणी आमचें भारत देशाचें संविधान मानून घेवंक आनी सगल्यांक आपलो धर्म जिवंक फावो ती मेकळीकाय दिवंक तांचे पासत मागुया. Jesucia navan Bapa, सर्गीच्या बोमोगळ बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. गायन घेऊया C33, C39, पेज नंबर 45, C39. Mundiali
वावरांतल्यान मनशाच्या वावरांतल्यान आमकां तुमी घेवण म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समर्पतांव, तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेचो गूट आनी ह्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयल्लें ताचें रगत पियेवन आमी नितळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें हें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले हें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कराराचे हें रगत.
पातकांचेही बोगसणे मेळच्याक तुमचेही पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गुट परगुटुया तुझ्या क्रसानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची खेरीत भाशेन सगळे याज्ञिक जे सोपून गेल्यात हे फिरगोजी सेवा करून जे याज्ञिक सोपून गेल्यात तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या क्रिस्ती परजेची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक आज्ञा करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. हें म्हज्या उगडासाक करात म्हूण पवित्र मिसाची भेट आमकां दिली आनी याज्ञिकपण आमचे पासत घडलें. हें सगल्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ही आज्ञा पाडूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Devacie ziemię, संसाराचे पाप
क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमचेर झट्टी आनी खास थाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Nimane torite poile, soda ce toribo vekne. Nimane ce voce suce, guru ce supor mogace, palun mat formor mogace, și scorda ce vor subiace. Nimane ce voce suce, guru ce supor mogace, palur man formor mogace, și scorda ce vor subiace. Nimane ce voce suce, di sangue și sangue t'ai dat, sormațo e pot cunaitat, vegloța racleso poitat. Nimane ce voce suce, papațo moi mogoitat, Shiva ci porti de voitat, abbia già buona cotaita, nimane ce
सोदाचे सेवेत पातोयता निमाणेचे वोचे सुचे नवे पास्कुटाना दत्ता पोtori आमका पावयता बापाच्या गोपानो व्हरता निमाणेचे वोचे सुचे nove pascutana tata potoriam kava voita papa chogo pago vota Nimanește voce suce, sodace ce voci sace, nimane torite poile, sodace tori bovecle. Nimanește voce suce, guru ce suport mogace. Palor mat formor mogace și scordace von somiace nimanece voce suce guru ce suport mogace palor mat formor mogace și scordace von somiace. प्रार्थूया. सूर पदवीदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान
तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणान वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र ब्रेस्तार आनी यादनिकांचो दीस. खेरीत भाशेन फादर पिटराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान, तशेंच आमचे हे फिरगोजीन वावर करतले आमचे पालोटी फादर्स आसात तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आमचे परजेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावरान आनी तुमी जो सहकार आमच्या वावरान दितात त्या पासत तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर, तुमच्या बऱ्या उतरा पासत, तशेंच जायते पावटी तुमी तुमच्यो सुचोवण्यो दितात त्या पासत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच ही पवित्र सभा यादनिकांची न्हय, ही पवित्र सभा आमची सगल्यांची, तुमची. आनी देखूनच ह्या पवित्र सभेच्या वावरान तुमी सदांच अशींच मिसळ जावंक आनी ह्या सुबेज तुमी मिसळ जावंक तुमकां सगल्यांक आनीक एक पावटी विनयता. आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक तुमच्या बऱ्या वावरा पासत आनी तुमी जो आमकां मोग दितात त्या पासत देव बरें करूं, देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. आयज आपोस्ल जावंक आमचे मुखार सरल्यात त्या भाव भयणाक आमचे दिनवास. जे परी आयज आमी उलयल्या जेवणा आदीं, तशेंच तुमचें काम वो तुमचो वावर आयच्या एक दिसाचो न्हू. आयज नवीन ड्रेसां घातलीं आनी पांय धुले काबार जावंक ना, पूण आख्खें वरसभर आपोस्लाची जीण वो आपोस्लाचो वावर तुमी कशे भाशेन जियोवचें हाचेर आमी भासाभास केल्या. तेंच तुमच्या जिवितांत तुमी पाडचें. भाव भयणीनो, आमी दर वर्साक आपोस्ल वेगवेगळे वेंचून काडटा. तेच आपोस्ल परतून जायना. ह्या वर्साक आमी आपोस्ल वेंचून काडल्यात ते एक सॅक्टराच्या नांवान एकलो प्रतिनिधी वेंचून काडला. तशेंच कॉन्फ्रारीचो आनी युथाचो एक रिप्रेझेंटेटीव वेंचून काडला. फुडल्या वर्साक दुसऱ्या जाणांक आनी कोणाकूय भाग मेळटले. तर आपोस्लाचें जिवीत न्हयच फकत आमचे पांय धुयता तेन्ना, पूण आमी सदांच जिवंक आमकां सगल्यांक हें उत्तेजन जावं दी. आतां दुसरें मीस जातलें 7 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. आनी मिसा उपरांत आमी पवित्र संस्काराची भोजवण करतले. मांडावळ ये परी 8 ते 8:30 वाजता दाबोलीं सॅक्टर, 8:30 ते 9 वाजता आल्तो दाबोलीं सॅक्टर, 9 ते 9:30 वाजता रेजिना मुंदी सॅक्टर, 9:30 ते 10 वाजता आसोय आनी आसोय दोंगरी सॅक्टर, 10 ते 10:30 वाजता आल्तो चिकालीं सॅक्टर, 10:30 ते 11 नाकेलीं सॅक्टर, 11 ते 11:30 जिना पेंटा फोंडवे सॅक्टर, 11:30 ते 12 देवस्वा आनी इग्रेजा सॅक्टर. तशेंच निमणें वर 11:30 ते 12 समेस्तांचें वर जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी येवन ह्या वरान वांटो घेवचो. भोव करून भाव भयणीनो, आमी ह्या पवित्र वरान वांटो घेता तेन्ना आमी जेजूक सांगात दिता. जेजूचे निमाणें दीस आमी आतां उगडास करता आसतना ताच्या कोश्टान, ताच्या मरणान ताका सांगात दिवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हे भोव पवित्र दीस. आयचो ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार ह्या पवित्र दिसांनी आमी पवित्रतायेचें जिवीत जिवया आनी आमच्या जिविताकूय नवी जी आमी दिशा धरूंक जाय ती वेंचून काडुया आनीक पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक तयार जावया. 18 सोम्या जेजूच्या कोश्टांचो शुक्रार सकाळीं 7 वाजता खुर्साची वाट जातली. ही खुर्साची वाट आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडल्या आनी बरे भाशेन आमचे 14 लॅशीस हाचेर नियाळ करून ही रीत मांडून हाडलेली आसा. खेरीत भाशेन उलो सगल्या PPCच्या वांगड्यांक, तुमच्या समुदायाच्या वा तुमच्या सॅक्टराच्या वांगड्यांक एक स्टेशनाक 5 ते 6 जाण खुर्साक खान मारूं. खुरीस आमी ह्या शुक्राराक घेवन भोंवचें ना, पूण एक कडेन रावन आमची ही आख्खी रीत जातली. इगर्जेंतली भायर सरोन आमी वेतल्या तेन्ना वेंचून काडलेलीं जीं आसात ते एसोसिएशन्स खुर्साक खान मारतलीं आनी मागीर आमचे स्टेजी लागीं पावल्या उपरांत खुरीस जो आसतलो ताका खान मारपाक तुमच्या सॅक्टरांतलीं वेंचून काडलेलीं
5 ते 6 जाणां मुखार सरतलीं, उरलेलीं आपल्या जाग्यार रावतलीं. तशेंच दर एका सॅक्टरांतलीं 2 जाणां मागणी वाचपाक मुखार येतलीं. ही तयारी बरे भाशेन ही समरमणी बरे भाशेन करूंक आमच्या तरणाट्यांक आमी जाता ते भाशेन आमचो सांगात दिवया. आनी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ही सगळी मांडावळ करूंक कॉन्फ्ररीच्या भाव भयणांनी आमच्या तरणाट्यांक आदार दिवचो म्हूण मागता. भो करून पार्किंग जें करपाक जाय, तुमच्यो गाडी घेवन येतात तेन्ना मागलां तरणाट्यांनी इगोर्जेच्या हे वाटेन म्हणजे इगोर्जेक तेंकोन तुमची मोटरां दवरना जावपाक, तुमची मोटरां सगळीं एक वाटेन दवरपाक कॉन्फ्ररीच्या भाव भयणां लागीं मागता ही जबाबदारी घेवची आनीक हें पार्किंग सारकें करूंक लोकांक आदार दिवचो. सगल्यांनी जीं कोण मोटरां घेवन येतात ते ह्या आमच्या कॉन्फ्ररीच्या भाव भयणांचें आयकुचें म्हूण तुमकां सगल्यांक विनंती. शेनवारा दीस पवित्र सभा मिसाची भेटयना त्या दिसाक, पूण सकाळीं आमी सकाळचें प्रार्थना करतले हांव 7 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण ह्या सकाळच्या मागण्यान येवन वांटो घेवंक. त्या दिसाक रातीक 11 वाजता आमची समरमणी पास्कांची इश्ट विजील 11 वाजता सुरू जातलें, ताचेर मीस. सकाळीं 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस इगोर्जीन 8 वाजता आनी दुसरें मीस आसा तें 8 वाजताच दाबोलीं कॉपेलान जातलें. उरलेली कळोवणी जी आसा आमच्या इश्ट ब्लेसिंगाचे वाटेन ते आमी इस्टरा दिसाक कळयतले. सगळीं उबी रावया. आमचे वॉट्सॅप ग्रुप्स जे आसात, कम्युनिटी ग्रुप्स, ताचेर ही सगळी म्हायती आसतली. तुमी जरी तर कांय कारणाक लागून ते ग्रुप्स बीन पळोवपाचे बंद बीन जाल्ले आसात जाल्यार मातशे ह्या दिसांनी ते उक्ते करात. आनीक हे सगळे एनावन्समेंट्स आनी मांडावळ जी जावपाची आसा ती ह्या ग्रुप्सांचेर येता, ती मातशें पळोवन सगल्यांनी आपली तयारी बरे भाशेन ह्या समरमणेन वांटो घेवंक करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेवया D47 पेज नंबर 75 D47. Soy primo posta, doi de magirasa. Soy primo posta, doi de magirasa. Soy primo posta, doi de magirasa. Soy primo posta, tu de magirasa. Hectai kelia decida, amca Gesù ciamoga, Gesù am ce dado spor, anoda liborte po. Hectai kelia decida, Gesù ciamoga, Gesù am ce dado spor, anoda liborte po. Soy primo posta, doi de magirasa. Soy primo posta, doi de magirasa. So